आमी आमच्या जिवितांत बरेंपण कित्याक येयना तेजो पार्ट 2 कंटिन्यूशन करता. कित्याक पार्ट 1 भितर तितलो टायम नाहलो, तो टायम काबार जालो. सो आतां तेंच कंटिन्यूशन आतां पार्ट 2 भितर कोत्ता. सो दॅट तुमकां सारकी समजिका मेळोंदी म्हणून. सो प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. तर देव कितें म्हणटा? जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24 तितून म्हणटा देव जावन आसूं वोत्मो देवाक सोत्तान आनी वतम्यान आर्ग मोहिमा दियात म्हणून. आमी देवाक सोत्तान आनी आर्ग मोहिमा दिवपाचें सोडून आमी कितें कोत्ताय? हे आमकां दोळे मुखार दिश्टी पड देव दिश्टी पडना मरे दोळे मुखार. त्या फोटवा भितर चोवपा लागता. कित्याक हांव तेंच कोत्तालों. त्या फोटवा भितर आमी चोवपा लागता तशें करून. हांव जाणा हांव कितें कोत्तालो तो. खंय जेजूची इमाज मेवली, हाडली घारी. सायमाची इमाज मेवली, हाडली घरा. फोटो मेवलो सायमाचो जेजूचो, हाडलो घरा. ओलोतूर न्हेसयतालीं सारकी ओलोतूर हें कर तें कर. म्हाजे भावा, आमी न्हेसोवंक उरले, नाटकां करूंकूच उरले. पूण प्रॅक्टिकली आमच्या जिवितांत तें प्रेझेन्स ना. देर इज नो प्रेझेन्स. प्रॅक्टिकल प्रेझेन्स ना. कितें फायदो? देव जावन आसा वतमो. देव तुका खंयची इमाजीत मेवपाना. देव तुका खंयच्या फोटवांत मेवपाना. कोणे एकल्यान म्हणलें ना आमी ते उगडास करपाचो आनीक तेजो किस मारपाचो. आरे म्हाजी माय पायचो मागीर म्हाका कोण विचारलें तुजे माय पायचो फोटो तूं घेवन घरांत तुजे माय पायचो फोटो लायलो ना. तसो एक चोवपाचो उगडास करपाचो. जेजूचे 1000 फोटो आहाय. खंयचोच जेजू सारको ना. तेशें कोन्न चिंतपाचें. कितें चिंतपाचें रे म्हाजे भावा? तेशें कोन्न चिंतपाचें आनी तेशें कोन्न तेजो उमो घेवपाचो. हांव तुमकां सोत सांगतां आमेले रेते जाताय तुमी जाणाय सगळे आमेल रेते जाताय. एक चेडूं चिव म्हण बोवाळ घालपा लागलें सारकें. मागीर ते प्रिस्टान विचारलें ते कडेन कितें जालें तुजें? कित्याक तूं बोवाळ मारताय? तो म्हणटा तूं म्हाका कित्याक धांवडयता ते चेडूं म्हणटा. म्हाका त्या फुर्सा भितर धाड म्हणटा. कित्या भितर? हें सोत जावन आसा. हांव तुमकां कित्याक फोटो मारतलों? त्या फुर्सा भितर धाड म्हणटा. चोय फुरीस त्या फुर्सा भितर आपणाक धाड म्हणटा. आनी मागीर त्या फुर्सा भितर तूं कित्याक वचपा सोदता? कित्याक सगलो लोक येवन आपणाचे पांय पडटा. ते आपणाक बरें दिसता. तो फुर्सा भितर लेगून वोसोन रावता चोय. आतां तो सैतान सांगता आपणाक तूं हुकूम दी त्या फुर्सा भितर वचपाक. हांव त्या फुर्सा भितर वोसोन रावतलों. कित्याक काय विचारल्यार तो सांगता ना तो सगलो लोक येवन आपणाचे पांय पडटा आनी आपणा जिवाक बरें दिसता. आतां ते इमाजी भितर ते फोटवा भितर सैतान वोसोन रावलो म्हणटा तुमी वोसोन तेजे पांय पडाय सैतानाक बरें दिसतलें. आनी तुमी ताका इनडायरेक्टली नोयिंगली अननोयिंगली ताका वर्शीप कोराय. पूण तुमी कितें म्हणटा ना आमी ताका वर्शीप करनाय. आमी जेजूक वर्शीप कोत्ताय. पूण जेजू त्या फोटवांत ना. तुमी खंयची आदनिका विचाराय. कित्याक हांवें विचारलां म्हाका खबर आहा. आमचे रोमन कॅथलीक डॉक्ट्रीन क्लियर सांगता खंयच्या फोटवा भितर देव रावना. आनी देवानूय सांगलेलें पवित्र पुस्तक बोबाड मार मारून सांगता. खंयचे इमाजी भितर देव रावना. आख्खें पवित्र पुस्तक बोवाड मारता इमाजी भितर देव रावना. मनशांनी केलोली वस्तू भितर इमाज चोय कितले क्लियर सांगता वय म्हाजे देवा चोय. हें कितें रोमन्स चॅप्टर 1 चोय आं. रोमन्स चॅप्टर 1 22 to 25 कितें म्हणटा? हांव मातशें 2 उतरां वाचून दाखयतां. म्हाका तें आज वाचून आनीक कित्याक तुमकां समजिका मेळोन चोय. बिलिव्हींग देमसेल्फ वायज. तुमी आपणाकूच शाणे म्हणटाय. दे बिकेम फूल्स. तुमी फूल्स जाले. दे एक्सचेंज द ग्लोरी ऑफ इमोर्टल गॉड. इमोर्टल गॉड म्हणल्यार सासणाचो देव तो केन्नाच हें जायना. सासणाचो देव तो. द इमोर्टल गॉड फॉर द लायक्स ऑफ मोर्टल मॅन. आमी मोत्ताय तो देव केदींच मरना. आमी मोत्ताय ते मनशाचे बाराबर आमकां करून दवरला म्हणटा तो इमोर्टल मॅन. बर्ड्स शेवणीं करून दवरले एनिमल्स रेप्टायल्स. बिकॉज ऑफ दीस गॉड गेव देम अप टू द्या इनर कर्विंग. देवान पासून सोडून दिले हे तांकां कितलेंय समजय हे तसलेच सोडून दी तांकां तेंचे कितें कोत्ताय करूं हेचें. तेंकां सोडून दिलें. देव पासून हें जालो सोडून दिलें तुमकां तुमचे हालताचेर तुमकां सोडून दिलें. गतीके कित्याक तुमी ते सोरोस्पर देवाक तुमी सारकें समजूंक ना. सोरोस्पर चोय इस्रायलांत पासून
देव तेंचे बरो आसतालो. देवान असल्यो तेंक मिलाग्र दाखयल्यो, तेर सुद्दां तेंक समजोंक ना. तेंच्यान सुद्दां ते सोरपाक करून ते सोरपाची पुजा करपाक लागले, त्या बैलाची पुजा करपाक लागले. ते हुंयचे हुंय धांवपाक लागले. इस्रायल जाणा जावन. देव पासून देवान इस्रायलाक असो मार घालो कित्याक लागून? देवान ते हिंग थिंगा आख्खे संवसार थिंग शिंपडायले कित्याक? ते एक कोट रावले जाल्यार ते पत्ते तेंच कोत्ताय. ते कितलीं समजून आसलें आनी आतां बाबा तुमी तेंच करपाक लागलाय इनडायरेक्टली. पळय कित्याक हांव तेंच कोत्तालो म्हाका खबर आहा. हांव तें कोन्न येयलोलो मनीस. हांव तुमकां देखून सांगतां. आनी हीच उतरां थोडे आत्ते आहा ते पत्ते कोन्न घुंवयताय. तेंका जबाब दिवचो पडटलो कोणूय जावं तो. कोण आत्ते आहा ते पत्तो कोत्ता न्हू, तेका तो जबाब दिवचो पडटलो. कित्याक देव जावन आसा वतमो. देवाक वतम्यान आनी स्वतान आर्गां मोहिमा दिवपा जाय. देव खंयची इमाजीत रावना. देव खंयच्या फोटवांत रावना. आं कोण एकलो तो आनी कोण लोक वचोन तेजे पांय पडपाक लागले. तो मिलाग्री कोत्ता. तो मिलाग्री कोत्ता तें चोवन तेजे पांय पडपाक लागले. हांवें रोखडो मागीर ताका दुसरे दीस तिसरे हांवें थोडे जाण कित्याक जेजून आमकां सांगलें हांव जावन आसा वतमो. जिवे देवान जेजून आमकां सांगलें हांव जावन आसा वतमो आनी म्हाजे पांये वतम्यान पडाय. मागीर कित्याक हांवें तीच मिस्टेक केल्ली. तीच मिस्टेक हांव करपाक लागलो. तेन्ना झाडांच जेजून सांगलें नो असली मिस्टेक कोन्नाका. तुका खबर ना हांव जावन आसा वतमो. खबर ना तुका? देव जावन आसा वतमो. तेन्ना म्हाजी लायट पेटली मागीर म्हाका कळ्ळें आं. तेन्ना म्हाका सोजमीका मेवली. मागीर त्या पास्टराक हांवें फोन मारलो. ते प्रॉफेट्साक हांवें फोन मारलो. पूण तो मेवलो ना तेजी भुरगीं मेवलीं. ती प्रेयर बा कोत्ताय. तेंक सांगलें हांवें हें तुमी कोत्ताय तें फाल्स. तूं मिलाग्री कोत्ता बाबा मिलाग्री तूं कोन्ना. तो देव कोत्ता. देवान तुका इंचून काडलो आनी देवान तुका गिफ्ट दिलें. तें गिफ्ट तुजी मिलाग्री कोत्ताय. तुकोडे कांय ना आनी तूं तेजे एडवांटेज घेता. ते लोक येवन तुजे पांय पडटा. तुकोडे मायक आहा मरे त्या मायकान तूं एनावंस कोन्न सांगपा जायना. त्या मायकान तूं एनावंस कोन्न सांग क्लियर. आमचे पांय पडना कांय. हांव कोण न्हू. ते परस्पर देवाचे पांय पडाय म्हणून आनी वो लोक येवन तेजे पांय पडटाय हो हुशाल जाता. ओगी रावता. अरे तुज्या हातीन मायक ना सांगपा जायना. हांव कोण सांग. सो ते भाशेन चुकता थिंग सांगोंक जाय. जर हांव जाणा जावन जर तुमकां जर हांव सांगना हांवूय तितून त्या पातकांत हांव पडोंक शकता. कोणाक तुमकां आयकोपा जाय आयकोयाय. इट्स अप टू यू. जेन्ना हांवें तुमकां पयलीं सांगलां हांव म्हाज्या देवाक जेजूक रिप्रेझेंट कोत्तां. सोत कितें आहा तें हांवें सांगोंक जाय तें हांव सांगतां. इट इज अप टू यू म्हाजे भावा. तुका जाय तूं घे. पूण हांव तुमकां वोट मागपा येयलां. म्हाज्या देवाक जेजूक वोट घालाय. स्वतान आनी वतम्यान वोट घालाय. तेन्नाच तें जिवी देवाचें हाजीरपण तूं तुज्या जिवितांत चयतलो. इफ यू नो द ट्रूथ. इफ यू अबॉयड इन द त्या देवाच्या उतरां प्रमाण चलोंक जाय. यू नीड टू वॉक. ते देवाचें उतरां प्रमाण चलोंक जाय. देवाचें उतर कितें सांगता. देवाच्या उतरांक आत्तें आहा तें पत्ते करून तुका कशें फायद्याक पडटा न्हू. तुका कशें फायद्याक पडटा तशें न्हू. देवान स्वत कितें सांगलां तें स्वत जाणा जावपा जाय. त्या स्वता प्रमाणे चल. If you abide in the word and the same word abide in you, you ask whatever in the name of Jesus Christ, it will be done for you. तू त्या जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं कितेंय माग, प्रोवायडेड दॅट यू मस्ट अबायड इन द वर्ड ऑफ गॉड. पूण ते देवाची उतरां आत्तें आहा ती पत्त अशें न्हू तें तशें, तशें न्हू तें एशें अशें केलें म्हूण जायना म्हाजे भावा. हांव तुमकां फोट मारना. जिवी देवा जेजू कडेन तुमी विचाराय आनी कोणा कडेन जेजू उलयता न्हू हो प्रश्न जेजू कडेन घालाय. हांव सगल्यांक सांगतां आमचे रोमन कॅथलीक डेनोमिनेशना भितर जायत जाण देवा कडेन उलयताय. जायत जाण उलयताय देवा कडेन. म्हाजे भावा म्हाजी भयणी तुमचे कडेन उपकार मागता. जेजू कडेन हो प्रश्न तुमी मांडाय. कित्याक आमी हो प्रश्न केलो जेजून आमकां हो जबाब दिलो देखून हांव तुमकां सांगतां. हो प्रश्न
ते जिवी देवा जेजू मुखार घालाय आनी तो जिवो देव तुमकां कितें सांगतलो तें मागीर तुमी आमचे मुखार हाडून दवराय. आमी आमचें कोच्ची न्हू. हांव म्हाजी सादोवपाक येयलो ना. पयलो हांव म्हाजी सादयतालो, हांव तुमकां सत सांगतां. हांव सगलो व्हडलो कास्तां आशेचो. आशेन भरलोलो. सगलें वायट पोजोडपण देखून तुका सांगलां. म्हाजे असलो पातकीच ना. पूण हें जिवीत हांवें म्हाजें जिवीत देवाक जेजूक भेटयलें. हांवें म्हाजेंच न्हू, म्हाजे बायल भुरग्यांचें आमी सगल्यांनी जिवीत जेजूक भेटयलें. हें जिवीत आमचें न्हू. हें जिवीत जेजूचें. तेका कितें जाय तें कोन्न दी. तर म्हाजी दुनिया तर म्हाजे भाव म्हाजी भोणी न्हू, सत जाण घेयाय. तुज्या जिवितांत जर तें जिवी हाजीरपण तुका चोवपाक जाय, जिवी देवाक, ह्या संवसाराचेर आस दवरनाका. हो संवसार फोटींग, तो सैतान फोटकीर आनी चोर. चोरून वता सगलें. फोट्यो मारून आत्ते आहा तें पत्ते करून बोंबाड्या लोकांक खबर ना, कोणें पयत पुस्तक वाचूंक ना तेंक खबर ना. तेंची तकली हिरार करून तेंकां बरीं बरीं नॉवलां दाखोवन, हें दाखोवन, तें दाखोवन, चोय मुखार कितें सांगता चोय आजी म्हाजी माय, चोय थेसोलियन चॅप्टर 2 थेसोलियन चॅप्टर 7 to 12 तुमी वाचाय. वो नोट कराय. थेसोलियन चॅप्टर 7 to 12. कसो ही सगली सैतानाचे प्लॅन जे आहा न्हू चालूच आहा अजून भितरल्यान. कसली कसली नॉवलां कोन्न दाखयता तो. कोण म्हणटा, "आरे, हे मुर्तीसून हें फोडां येयली, हे मुर्तीसून आरे जेजूच्या हातीसून पांयासून रगत गवता मरे, आरे तें तेल गवता मरे, आरे हें गवता मरे." पळयाय, जेजून सांगलां, "ओ पळय थिंग जेजू येयले म्हणल्यार पासून तुमी वचनाकाय. ओ पळय थिंग जेजू येयलो मरे." ना, वचनाकाय. तो सैतान स्वर्गा वयल्यान उज पासून हाडून दाखयतलो तुमकां. उज हाडटलो स्वर्गी वयल्यान. इतलो आतां मुखार हें चालू आहा तेजें आतां. तोय मिलाग्री करपा लागलो. मोजस टायमार लागून तो तेणें मोजसान स्वरूप केलो म्हण हेणें स्वरूप केलो. तो कोन्न अशें न्हू, तोय मिलाग्री करता. आनी तो कोणाक खबर ना, त्या लोकांक कोणाक बायबलाचो अनुभव ना, तेंक तो पिश्यान काडटा. आनी तो लोक चल्लो सगलो घर तेज्या फाटल्यान धांवता. आं, जाण जाय, मिलाग्री फाटल्यान धांवना कांय. सगलें मिलाग्री फाटल्यान कांय ना. स्वत जाण जावपा जाय. देव मिलाग्री कोत्ता आमकां लागून, आमकां बरेंपण मेळपाक लागून. आं, आमच्या भुरग्यांक देव आपल्या भुरग्यांक साल्वार करच्या लागून देव मिलाग्री कोत्ता. पूण ते जिवी देवाक गोड दवराय. ते जिवी देवाक गोड दवराय. ते जिवी देवाक गोड दवराय. स्वत आहा तें ओडकोन घेयाय. तेन्ना ते स्वत तुमकां सुटका दितोलें. रिपेंटन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. सायबा जेजू चुकलो हांव. केद्दो व्हडलो पातकी जावं तूं, तुवें 1000 मर्डरी करूं. जेजूक सांग, जेजू बाबा खबर ना आहलें म्हाका. चुकलो हांव. हें जिवीत आयजसून तुजें. सरेंडर कर. सरेंडर टू द लॉर्ड. तें जिवीत मागीर कसलें तें चोय मागीर कितें जाता तें जिविता भितर. तेजो जिविताचो अनुभवूच डिफरंट. जिवीत तुज्या हातीन दवरनाका तूं. तें जिवीत तूं तुज्या हातीन दवरशी शेणलो. जेजू हातीन दी. हें जिवीत जेजू हातीन सोड. आं, तें गरजेचें म्हाजे भाव म्हाजी भोणी. तर ह्या आमच्या जिवितांत देवाचें खरें सांगपाक आनीक जायतें आहा. इतलो टायमूय ना. आनी आयकपाक कोणाको टायमूय आहा. कोण आयकपाक लागून सोदना. म्हाका सांगतो जाल्यार आख्खो दीसभर बसून तुमकां सांगपाक रेडी आहा. पूण कोण हींच उतरां सगळीं जाण सारकीं आयकता वो ना देव जाणा. जायतें आहा सांगतलो जाल्यार. जिवी देवाची तूं हाजीरपण चयतलो जाल्यार तुमकां एकूच सांगता, बंद रुमांत बस. रुमांत सुसेगाद बस आनी जेजू बाबा तुका हांवें कितें केलो जाय? पयत पुस्तका सगलें दिलोलें आहा. उलय तूं जेजू कडेन. जेजू म्हणटा, तुमी म्हाका कडेन उलयात म्हणटा. अशेंच उलय बॉसांनी. सिंपल उलय. तूं व्हडलो कॉम्प्लिकाद जावपा नाका. कॉम्प्लिकाद कोन्नाका. सिंपल. बॉस, जेजू
म्हाजी देवा, म्हाजी भांगरा, जेजू हांव कितें करूं? हांव चुकलो रे म्हाजी सायबा. बोगस म्हाका, बोगस. चोय हिलिंग आनी मिरेकल कशें जाता? जेम्स उदक सांगलेलें हां, थिंग मदीं कट जालें दिसता. जेम्स चॅप्टर 5 to 5, जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 16 हिलिंग आनी मिरेकल्स कशें जाताय? जेन्ना आमी दोग जाणी, कोणूय जावं तो, एकामेकाक आमची पातकां सांगताय, ते भितरलीं पातकां सगलीं काडून भायर उडय. जेजू म्हणटा ती आंडी लींप कर रे बाबा पयलीं. आंडयेंत सगलें भितर बंद दवरला न्हू, तें सगलें लींप करून ओकोन भायर उडय. भितर कांय कुसड्यापण दवरनाका, कांय लिपोवन दवरनाका. तो सैतान कितें म्हणटा, आरे तें सगलें कित्याक सांगता? इल्लें आसूं. मागीर तें इल्लें वाडोवत वयता. चोय म्हाजे बाबा, जिंग पातोक आहा न्हू, थिंग देवान सैतानाक अधिकार दिला रावपाक. सैतानान म्हणलें त्या हांव खूंय रावतलों? जिंग पातोक आहा थिंग वचोन तूं राव. तें पातोक तुवें आंडये भितर दवरलें न्हू, सैतानाक अधिकार आहा थिंग भितर येवन रावपाक. आनी तें मागीर वाडोवन तें व्हडलें घर कोत्ता मागीर तो. तें झाड व्हडलें रूख जाता मागीर. तो रोंपो लायलो तो रूख जाता. देखून भितर कांय दवरनाका, एम्प्टी कर. सगलें ओकोन भायर उडय. पोत्त कुमसार जा, सगलें कोवना उगडास कर, सगलें बरोवन दवर. कुमसार वोंक फादरा फुडें वोंक. आनी फ्रेंड्सा फुडें कोणा फुडें वोंक. तुका फादर जावं असो ना, प्रिस्टूच जावं तसो कांय ना. तुवें कोणा फुडेंच वोंकपा जाता. पूण तेजे फुडें वोंकल तो मागीर गांवार घालता. तो मागीर वचोन गांवार घालता सगलें. ते बेस्ट ऑप्शन देखून आमकां कुमसारपण दिलां. वच कुमसार जा. आमी फादरा फुडें कुमसार जाला. कितले पाटी तेन्ना म्हाजें जिवीत केन्ना बदल्लें? हांव केंट रेतेराक, केंट खंय लंडन, केंट रेतेराक गेल्लो. थिंगा फादरान कितें म्हणलें? साती साक्रामेंत काडलो आनी म्हणलें कोण आपलें जिवीत भेटयता ते येवन हें करचें. तेन्ना हांव जापायसकून उठलो. कित्याक हांवें पयलें डिसिजन घेयल्लें, हांव मिलाग्रेक लागून वचना आसलो. म्हाका पवित्र आत्मा जावो, देखून हांव वयतालों. मागीर फादर जोझफ एडवर्टाक सांगलें, फादर जोझफ एडवर्ट, म्हाका पवित्र आत्मा मेळोंक ना. मेवतलो म्हणटा तो, मेवतलो. जावं आसूं, नो प्रॉब्लेम. तेणें म्हणलें मेवतलो पुरो. मागीर जालें. देवान म्हाज्या जिवितांत देवान मागीर इतलें दिलां, म्हाज्यान सांगपाक जायना. कितें सांगू, कितें सांगचें न्हू. आनी केन्ना जिवितांत चिंतोंक ना. बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन म्हाज्या देवान म्हाका इतलें दिलां. जाय तें दिवन दवरलां. देखून आनी जें कितें हांव स्वता जाणा न्हू, तें हांव तुमकां सांगतां. आतां हें तुमचेर डिपेंड करता, घेवपाचें वा सोडपाचें तें. आं पयलो हांव तो तुमचे भाशेनूच, तुमचे भितर म्हाजे भितर तुमच्याकूय वाश्ट हांव, तें सांगतां. तुमी म्हाज्याकूय 100 वाटेन बरीं. तुमच्याकूय वाश्ट हांव. पूण तें देवान म्हाजें जिवीत चेंज केलां. कोणें केलें? देवान केलें. देवान म्हाका सोदून काडलो आनी म्हाजें जिवीत तेणें चेंज केलां. आख्खेंच बदल्लें. देखून म्हाजे भाव भयणीं, हांव तुमकां सांगतां, तेच भाशेन तुमचें जिवीत बदलपा जाय. तुमचें जिवीत बदलूंक जाय. कुमसार जाय. पोत्त सगलें वोंकाय. भायर उडय. भितर कांय दवरनाका. बरोवन दवर आनी जाल्यार वाच. अरे म्हाजे देवा, सगलें सांग. वोंक आनी उडय. तूं घे म्हूण सांग. फादराक सांग. फादर हें घे तूं सगलें तुकोडें. फादर काडटलो दितलो. देवा वाटेन कितें करता तें करूं. तो जाणा कितें करपा आहा तें. तेज्या हातीन दी. तूं तुजी कुसियेंस क्लियर कर. सायबाजी, जेजूचें पवित्र आंबोलीक रोगताक कितली पदवी आहा, तुजें सगलें डेलिव्हरन्स. कंप्लीट डेलिव्हरन्स. कंप्लीट. आनी तेजे उपरांत जेजू कडेन उलय मागीर. तुका आरे बाबा, तुका व्हडलें तें बाय हेड करून तुका मागणी करपा नाका. डबा. तूं कितें म्हुटा तें तुज्या ओतम्याक खबर आसपा जाय. तेन्नाच तें पवित्र आत्म्याक कळटा. तूं कितें म्हुटा तें तुज्या ओतम्याक जर खबर ना, तें सगलें कचऱ्या डब्यांत. रुमांत बस. जेजू, तूं म्हाजो भांगर, तूं म्हाजो वसलो, तूं म्हाजो वो. तेका आर्गां मोहिमा दी. तुका कशें कळटा तशें आर्गां मोहिमा दी. तेजे हितून व्हडली फिलॉसॉफी कांय ना. तें मागीर कशें करपाचें, कितें करपाचें, तें जेजूची रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो तुका शिकयतलो कशें आर्गां मोहिमा दिवपाचें. तेच प्रमाण जेजून आमकां शिकयलां. तें कशें आर्गां मोहिमा दिवपाचें, कशें प्रेयर करपाचें, कितें करपाचें, कितें करचें न्हू, तो जेजू शिकयतलो. पूण तुजें अंतस्करण लीप दवर आनी जेजू कडेन उलयत राव. तें काम तुजें न्हू, तें काम जेजूचें. तो जेजू करतलो कितें करपा आहा तें. सोन म्हणलें, म्हाजे भावा, आनी कितें करता न्हू, तें अंतस्करणासून कर. पयस पुस्तक वाचत राव. म्हाजी हिस्टोरी सांगतलो गेल्यार जायतें आहा.
माझें जिवीत ह्या पवित्र पुस्तकान बदललां. कोणेच बदलूंक ना. ह्या पवित्र पुस्तकान माझें जिवीत बदललां. पवित्र पुस्तक वाच, तुजें जिवीत बदलतलें. देखून म्हणलां, इफ यू अबायड इन द वर्ड ऑफ गॉड, इफ यू अबायड इन द वर्ड ऑफ गॉड, आनी इफ द वर्ड ऑफ गॉड अबायड इन यू, माझे बाबा, तूं माग जेजूच्या नांवान. कितें मागतलो? गाडी बंगलो घेवन वचपा आहा तूं? ना. जेजू कडेन माग. जेजू, तुजो मोग करपाक शिकय म्हाका. तुजो मोग करपाक शिकय. तुका आर्गां मोहिमा दिवपाक शिकय. हें वसलें ती देणी माग. देणी माग सगलीं देवाक जेजू कडेन. कित्याक लागून ती देणी मागतलो तूं? तुजें नांव परगट करपाक. सोत हा तें सगल्या संवसाराक कोडीत करपाक. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी देवाक खबर आहा आपल्या भुरग्याक कितें दिवपा जाय तें. देव सगळें जाणा. देव दितलो. तर म्हाजे भाव, म्हाजी भयणी न्हू, सटन थोडेंच सोत सांगलां. कित्याक हो व्हिडियो म्हाका व्हडलो करपा नाका. तर समजून घेयात, जीव हो देव तुज्या जिवितांत तुकोडे उलयतलो. हांव तुमकां सांगता, देव म्हाजो जीव हो देव जेजू विस्वासी. तो जीव हो देव तुज्या जिवितांत तुकोडे लायव्ह उलयतलो. लायव्ह तुकोडे उलयतलो. तुजें जिवीत बदलतलें. सोत तुका कोडीत जातलें. तेन्नासून आनी तुज्या जिवितांत टेन्शन म्हणटा ती सगळीं आपशीं वयतलीं. कित्याक हे संवसाराचेर आस दवरप म्हणल्यार न्हू, हें व्हडलीं टेन्शन. हें सगळें म्हाजी जेजू पयस करतलो आपशीं. तूं तुज्या हातीन दवरनाका कांय, सगळें जेजू हातीन दी. तेंचोय मागीर कशें जाता तें. हिंग तुका हें सगळें तुका आतां व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणल्यार हेंच बरे भाशेन जिवीत जेवपाचें. स्वत जाण जावन आर्गां मोहिमा ते सोरेस्पर देवाक जेजू एकल्याक फावो. सोरेस्पर देवाक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. खंयची माझी भितर खंयचे फोटवा भितर देव ना. दोळे बंद कर. दिमी घाल. दिमी घालप म्हणल्यार सरेंडर जावप. दिमी घालपाचो अर्थूच सरेंडर टू यू. हें जिवीत तुज्या पांयां कडेन. दिमी घाल. जेजू कडेन माग बोगसोणें. आनी उलय जेजू कडेन. आनी सदांच जेजू भितर कीप इन टच राव. जेजू भितर रावपा जाय. तें नरिशमेंट जेजू कडच्यान मेवपा जाय तुका सदांच. तें ओतम्याचें जेवण. आतां आमी म्हणटाय आमचो दिसपटो इगरायज जाय आमकां ती. दिसपटो इगरायज म्हणल्यार तें जावन आसा हें ओतम्याचें जेवण. ओतम्याचें जेवण म्हाजे भावा, म्हाजी भयणी, हें आमी जेयताय तें जेवण न्हू. जेजूक सांगपाचें, तुज्या उतरांचेर जेवपाक आमकां शक्ती दी, बळ दी, आदार दी. स्वतान, ओतम्यान, भावार्थान, मोगान, विस्वासान तुज्या पावलांचेर पावलां मारून चलपाक आमकां गोटाय दी. हें जेजू कडेन मागपा जाय. हें आमचें दिसपटो इगरायज. देवाचीं उतरां, त्या उतरांचे प्रमाणे जेवपाचो, हें आमचें दिसपटो इगरायज. देवाच्या हाजीरपणा भितर जेवपाचें, हो आमचो दिसपटो इगरायज. हें देवा कडेन हें मागाय. पवित्रपणान जिवीत जेवपाक आमकां आदार दी म्हण जेजूक सांगपाचो. पवित्रपणान जिवीत जेवपाचें. त्या स्वतान क्रिस्तांवपण म्हणल्यार कितें म्हाजे बाबा? कितें रे क्रिस्तांवपण म्हणल्यार? कॅरींग द प्रेझन्स ऑफ द लिव्हिंग गॉड. ते जिवीत देवाचें हाजीरपण आमच्या जिवितांत आमी कॅरी करून भोंवताय, चलताय. तो देव पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा. कॅरींग द प्रेझन्स ऑफ द लिव्हिंग गॉड. जिवी देवाचें जिवे हाजीरपण आमी घेवन भोंवताय. दॅट इज कॉल्ड क्रिश्चियनिटी. दूद पिवपाचे क्रिस्तांव जायना कांय. फटकिरे क्रिस्तांव जायना कांय. ते नांवाचे क्रिस्तांव जायना. बेश्टे नांवाचेर कोण क्रिस्तांव जायना. ते भशेन क्रिस्तांव भशेन ड्रेस घाल म्हण तो क्रिस्तांव जायना. नीज क्रिस्तांव फकत तोच
जो मनीस देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलता, तोच नीज क्रिस्तांव. उरलेले सगळे डुप्लिकेट ख्रिश्चन. हें तुमकां खबर ना? डुप्लिकेट क्रिस्तांव जायना कांय. दूद पिवपाचे क्रिस्तांव. दूद पिवपाचे क्रिस्तांव म्हणल्यार तो 70-80 वर्सां जाणटो जालो. ताका क्रिस्तांवपण म्हणटा तें खबर ना आजून. सारको कुमिया बाबा, कुमिया म्हणल्यार कितें रे तेंय खबर ना. हांवें सर्टन व्हिडिओ घायले म्हाजे हितून गुगल हितून यूट्यूबाचेर वचाय आनी जिजस टीम मिनिस्ट्री कोंकणी म्हूण टायप कराय येतोलें. जर सर्टन तुमकां हिंदी जर जाय जाल्यार जिजस टीम मिनिस्ट्री हिंदी म्हूण माराय, हिंदी येतोलें. तर थिंगा तुमकां मेवतलें कुमिया म्हणल्यार कितें, बाल्ती म्हणल्यार कितें, क्रिज म्हणल्यार कितें, सर्टन थिंग मेवतलें. तर आमकां खबर आसपा जाय. जाय जाणांक खबर ना. खूंय गेलो रे बाबा, खूंय ना. कितें हाडलें रे बाबा, कांय ना. क्रिस्तांव 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 क्रिस्तांव. टायम जालो गेलो. दे आर कॉल्ड मिल्क ड्रिंकींग बेबीज. तांकां पवित्र पुस्तका वयलें कांय खबरूच ना. पूण कांय कितेंय जावं, भावार्थ गोड्डोराय. एटलिस्ट कांय जायना जाल्यार भावार्थ तर गोड्डोराय. कित्याक जेजून म्हाका सांगलां. एक पुरो हांव कोणा म्हाज्या भयणीक उलयता आसतना जेजून म्हणलें, असो डायरेक्ट जेजू येयलो आनी म्हणपा लागलो. कित्याक हांव तेका भासाभास कोत्तालो त्या भयणी कडेन. म्हणपा लागलो, दाशू 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 दाशू, आय नो माय चिल्ड्रन, माय फेथफूल चिल्ड्रन एंड आय लव देम. विस्वास. त्या विस्वासा भितर घोट राय. कांय तुका जर जायना, एटलिस्ट तर ते पयशे तर बँकेत जर तुवें घालशी, इंट्रस्ट तर तुका मेवतलो. पूण कितें सांगपाचो सोदता, एटलिस्ट बँकेत घालाय. पुरोवन दवरनाकाय. जमण्यो तर पुरोवन दवरनाकाय. ते देवाचेर विस्वास तर दवराय. घोट राय. एक कोपांतल्यान सैतान आनी जेजू दोगूय बाराबर पिवंक शकनाय. सैतानाचें काम कोन्नाकाय. सैतानाचें कोत्तुबां कोन्नाकाय. जेजूक रडोयनाकाय. तुमकां सन्मीकाय मेवल आसतली. थोडी तर तुमकां सन्मीकाय मेवल आसता म्हूण हांव स्वत मानता म्हाजे जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. जेजू देवा, हांव सांगूंक शकता म्हाजे देवा, म्हाज्या हातीन कांय ना. तूंच त्या भुरग्याक आदार दी. सगलें करपी करून घेवपी तूंच म्हाजी दुनिया देवा. घडोवपी सगलें तूंच. सगलें तुज्या हातीन आहा, म्हाज्या हातीन कांय ना. हांवें ही 2 उतरां सांगलीं म्हाजी दुनिया देवा जेजू. उरलेलें कितें आहा तें सगलें तुज्या हातीन सोडटा. मागता म्हाजे सोरोंडार, सोर पोद्योदार ते जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. म्हाजे भाव भयणांनो, कितेंय जर तुमकां कन्फ्युजन आहा जाल्यार म्हाका फोन करात. विचारा, कांय प्रॉब्लम ना. कित्याक थोडी कन्फ्यूज जाताय, थोड्यांक समजना. विचाराय म्हाका कडेन, हांव सांगतां. म्हाज्या देवान म्हाका तेंच काम दिलां. हेकाच म्हणटा संदनाचें मुनियारपण. तुका कितें कळना तूं म्हाका विचार. म्हाका कितें कळना हांव तुका विचारतां. हें संदनाचें मुनियारपण. आमी एकामेकांक विचारपाक जाय, शॅर करपाक जाय. फादराक विचाराय. आं, पूण तुका थिंगा आनी कितें तुमकां दुसरें कितें मेवता, फक्त तुमी म्हाका सांगपा जाता. हेणें अशें सांगलां, तेणें तशें सांगलां. तुजें कितें? हांव तुका पवित्र पुस्तकालें एक उतर चय. हांवें पयलेंच सांगलां. जर हांव तें जिवी देवाक स्वत मानता जाल्यार तें उतर, पवित्र पुस्तकालें उतर म्हाज्यान आत्तें आहा तें पत्तें करून तुका सांगपाक जायना. जेजून म्हाका कितें सांगलां, हांव तुका तेंच सांगतलों. तेजे भायर म्हाज्यान सांगपाक जायना. कित्याक म्हाजी एक उतराचेर म्हाजो जेजू नदर दवरून आहा. म्हाजी उतरां कशीं भायर सरताय आनी हांव तुमकां कितें सांगतां. हें जिवीत म्हाजें न्हू. हें जिवीत म्हाजें जेजूचें. आनी तें जिवी देवाक हांव रिप्रेझेंट करतां. तुमकां फटोवपाक नाका. तुमकां फटोवपा येयल ना. हांव म्हाजी सादोवपा येयल ना. तुमचे कडेन 1 रुपया मागना. म्हाका कांय नाका. म्हाज्या देवान म्हाका जाय तें दिलोलें आहा. हांवें देवा कडेन मागलें ना तेज्या हिसपा भायर म्हाका देवान दिलां. हांव पयशा खातीर उलयना. देवान म्हाका आपलो मोग दिला. म्हाजें पोट भरलें. देखून म्हाजो जिविताचो एकूच मकसद
म्हाजे जेजूक परगट करपाक. म्हाजे जेजू म्हाका कितें सांगतलो हांव तें सांगत वयतलों. आनी तें तुमकां कशें दिसता तुमी चोयाय. हांव हांवडेतां तुमकां चड नाल्यार थोडें तर सोनमोल आसतलें म्हणून. आनी देवान तुमकां तें आशिर्वाद दिवं दी म्हूण तें सर्वस्पर जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागतां. आमेन. आमेन. आमेन.